भारतीय जनता पार्टीचे मंडळान जो हेल्थ कॅम्प आणि ब्लड डोनेशन प्रोग्राम ऑर्गनायज केलेलो आसा आणि हो प्रोग्राम जो आसा तो आम्ही सेवा प्रोग्राम अंडर केलेलो आसा जो आमचे ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीच्या वाढदिवस 17 सप्टेंबरासून सुरू झालेलो आसा. त्या निमतान आयज आमी मुरगांवांत सडेचे ब्लड डोनेशन कॅम्प आणि ब्लड आणि हेल्थ चेकअप कॅम्प ऑर्गनायज केलेलो आसा. त्या कॅम्पाक आमच्या मदीं आमच्या बरोबर आसा डॉक्टर मंगेरीश अधिक, तशेंच जे हेल्थ ऑफिसर आसा तशेंच माझे फ्रेंड डॉक्टर राजेंद्र काणेकर, आमची डॉक्टर प्रणिता सापडेकर, तशेंच आमची दुसरी डॉक्टर सुमन गुप्ता, आमचे स्थानिक सड्या वयले डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभुदेसाय, तशेंच आमचे बाकीचे माझे वांगडी भारतीय जनता पार्टीचे मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी जगदीश गवंडे, आमचे सिनियर सिटीजन जे हांगा आसा आणि आमचे लक्ष्मी देवस्थानाचे अध्यक्ष प्रेमानंद केरकर, जेंच्यांनी आयज आमकां हो प्लेस दिल्लो आसा ब्लड डोनेशन कॅम्प करपाक आणि हेल्थ चेकअप हे करपाक लागून तेचे हांव धन्यवाद म्हणटा. आयज ह्या निमतान आयज तुमी मुद्दाम पळयतले कितलेशे युवक स्पेशली आयज ब्लड डोनेट करपाक लागून येयलेले आसा. त्याच प्रमाणे म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आयज ब्लड डोनेट करपाक लागून. सो त्या निमतान हांवेंय ह्या ब्लड डोनेशन कॅम्पान ब्लड डोनेट केले आसा. आमचे सगळे जितले वांगडी आसा ते सगळे जाण हे ब्लड डोनेट करतले, कित्याक आयज हांव पळयता की ब्लड डोनेशन करप हे गरजेचें आसा आणि हेजो मॅक्सिमम जो फायदो आसा तो आमच्या मुरगांवच्या लोकांक जाता. कित्याक इन एमर्जन्सी कितलेशे लोक म्हाका कॉल करता, म्हाज्या ऑफिसान येता आणि म्हणटा सर आमकां ब्लड जाय पडटलें, फाल्यां आमचे ऑपरेशन आसा फॅमिली मेंबराचे या आनी कोणाचे, आणि तेन्ना ते आमचे कडेन एप्रोच जाता आणि आमकां ती कार्ड जे मेळटा आयज ब्लड डोनेट केल्या उपरांत ते कार्डांतून आमी त्या लोकांक हेल्प करूंक शकता. अशें ताका लागून एक आयज आमी टार्गेट दवरलेले आसा. एक मुरगांवसून जो आयजचो कॅम्प आसा 100 लोक आयज डोनेट करतले ब्लड. सो हो टार्गेट दवरलो आसा. तेजी कार्डाची जी आसा ती बाकीची आमच्या पब्लिकाक ताजो फायदो जातलो. त्याच प्रमाणे आयज आमी जे हेल्थ चेकअप कॅम्प दवरलेलो आसा आणि तेजे लागून आमच्या सगळ्या डॉक्टरांनी पुढाकार घेवन हेल्थ कॅम्प एक सक्सेसफुल केलेलो आसा. आयज खुबशे लोक आमचे सड्यावयचे आख्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक हांगा एनरोल जाल्लेले आसा. हेजे भितर मेन म्हणटा ते आमी जनरल दवरलेले ओपीडी दवरलेले आसा, तशीच मेडिसिनाची. त्याच प्रमाणे आमी जे दोळ्याक लागून दवरलेले आसा, वुमनाक लागून ब्रेस्ट कॅन्सराचे दवरलेले आसा. अशे डिफरंट हांगा आयज कॅम्प दवरलेलो आसा आणि म्हाका दिसता तेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आमचे मुरगांवचे आख्खे लोक घेतले. तेजे लागून हांव सगळ्यांक परत एक आव्हान करता की मॅक्सिमम लोकांनी येवन हेजो बेनिफीट घेवचो आणि परत एकदा आमचे सगळे डॉक्टरां जेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन आयज हांगा सगळे उपस्थित आसा तांकां मनात आजानसून हांव धन्यवाद म्हणटा. आणि आमचे मुरगांवचे मंडळाचे अध्यक्ष आणि तेंची आख्खी कमिटी जेंच्यांनी ऑर्गनायज केलेले आसा तांकां धन्यवाद म्हणटा. पळय आयज आमचो बाप प्रेमानंद केरकर तेणेन इनिशिएटीव घेतली आणि तेणेन स्वता हो जागो जो आसा तो डेव्हलप केलेलो आसा. आयज तेणेन आपल्या स्वताच्या मेहनतीन हो रेडी केलेलो आसा आणि आयज आमकां दिसता फुडल्या विकात हेजे जे आसा ते आमी इनॉग्रेट करतले आणि म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा तो आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक मेळटलो. हेजी जास्त जास्त माहिती हांव तुमकां इनॉग्रेशन जाता तेन्ना दिता. बट हांव खरेंच आमच्या प्रेमानंद केरकराचे धन्यवाद म्हणटा की तुमी इनिशिएटीव घेवन केल्लो. मुरगांव भाजपा मंडळ आणि आमचे गोवा स्टेट बीजेपी मेडिकल सेल आणि वास्को अर्बन हेल्थ सेंटर आणि आमचे जोड पालवान हो असो एक आमी हेल्थ कॅम्प आणि ब्लड डोनेशन ड्रायव्ह असो आज संपन्न जाल्लो आसा. आणि सगळ्यात पयलीं आमचे लाडके आमदार शंकरभाई आमोणकर यांनी ब्लड डोनेट केल्लें आसा. शंकरभाईन म्हणिल्लें आसा की रक्तदान हे श्रेष्ठ दान. सगळीकडे आमकां रक्ताची खूब गरज पडटा एक तर म्हणून आज हो एक बरो असो कार्यक्रम जाल्लो आसा. तशेंच म्हाका दिसता आतां नवे RMDचे हांगा इनॉग्रल जावपाचे आसा. नवे वास्कोन डॉक्टरांचो एक कॅम्प चालू आसा
आमचे सडा वाठारांत मुरगांव वाठारांत बायणां मांगरान खूब प्रॉब्लेम जातालो. ल्हानशा जागेन खूब त्रास जातालो डॉक्टरांक चॅक करपाक. सो आज मोठी वास्तू मेळिल्ली आसा. बरोसो कॅम्प जातलो. म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी हाजो बरो प्रतिसाद दिवचो आनी सगळे डॉक्टर्स जे हांगा येतात तांकां बरो सपोर्ट करचो. म्हाका दिसता कितें जाता लोकांची मातशी केन्ना प्रतिक्रिया आसता की डॉक्टर हें जायना, पूण आमी वी हॅव टू सी द कंडिशन्स अँड द वे द डॉक्टर्स वर्किंग. म्हाका तुमी सगळ्या सडावासियांचे म्हाका एक कळकळीची विनंती आसा की सगळे तुमी वैद्यकीय आमचे डॉक्टर जे आसतले तांकां तुमी बरो सपोर्ट करचो आनी म्हाका दिसता बरी वैद्यकीय सेवा तुमी आपल्याक करून घेवची. The help of our honorable MLA, Mr. Sankalp Amonkar, and our PM's Pakwada for the 15 days campaign, Swasth Nari Sashakt Parivar. We are having a camp here, which is going to have with medicine, general examination, ophthalmic checkup, plus diabetic and sugar checkup. In addition to this, with the help of the MLA, we are having a blood donation camp where people will be donating blood, and this is going to continue during this process of 15 days, where we are going to have every constituency as told by the MLA. This is the first initiative taken here. तर आयज मुरगांव भारतीय जनता पार्टी मुरगांव मंडळ आणि अर्बन डेव्हलपमेंट अर्बन हेल्थ हाच्या जोड पालवान हांगासर मेडिकल कॅम्प हांगासर आयोजित केलेलो आसा. आणि आमच्या मदीं आमचे मुरगांवचे धडाडीचे आमदार श्री संकल्प आमोणकर हे हांच्यांनी हांगा इनॉग्रेट करून तांच्यांनी सगळ्यात पयलीं ब्लड डोनेशन केलेलें. खरें म्हटल्यार पळोवपाक गेलो जाल्यार मुरगांवचे लोक कशे हे आसचे म्हणजे सामके सुशिक्षीत आनी सुवेवस्थीत आसचे हे काम ते सदांच करीत आसा. आणि खरें म्हटल्यार तांची एक फुडें पावल मारला तेंच्यांनी. आणि म्हाका दिसता की बेगींतल्या बेगीन 20 बेडेड हांगासर तेज्याच हेतूसून 20 बेडेड हांगासर हॉस्पिटल जावपाचें आसा. आणि खरेंच हांव ताका अभिनंदन करता तेजें की जे मुरगांवच्या लोकां खातीर ते खूब झडटात. आणि म्हाका दिसता हाजो फुड्यान देवूळ आसा. हांव देवा कडेन मागता की अशीच ताका शक्ती दिवची फुडें ह्या मुरगांवच्या लोकांचें काम करपाक. धन्यवाद. जे मेडिकल कॅम्प आसा ते ऑर्गनायज केलेले आसा बीजेपी मंडळा भितर. तशेंच आमचे देवळाच्या भितर आमी जो जितलो आमचो हेल्प आसलो तो आमी करतातूच. आणि देवळा भितर कितें म्हणटा आमी जे पयशे येता ते खंय वयतले ते आमी कितें करता म्हाजें कितें आसा जाणा आमी आमच्या देवळाचो पयशाचो लोकां खातीर यूज जावपाचो. म्हणल्यार जे मेडिकल कॅम्प मागीर मेडिकल हे आतां ऑफिस आमी दिला तशें. आतां जेन्ना कोवीड येयलें 2019 तेन्ना आमी आरएमपीक हे जे दिल्ले तेन्ना आमी रेंट सुद्दां विचारूंक ना. 1 वरास 1.5 वरास तांकां रेंट सुद्दां विचारूंक नासले आमी कित्याक आमच्या लोकांक आमकां हेल्प जाय आसलो. आणि हे जे हेल्प आसा पळय आमकां आतां संकल्पाक येयला थिगच्यान आमकां मॅक्झिमम हेल्प जायत आसा. आणि हांगासर आमचो आनी एक प्रोजेक्ट येवपाक आसा. तो जर प्रोजेक्ट येत जाल्यार लोकांक आनी ताचो बेनिफीट जातलो. म्हणल्यार अशें कॅम्प करपाक बी हांगा मंडप घालपाचें आनी कितें पडचें ना. इट इज ऑलरेडी इन पायपलायन. आणि आमी ताच्या फाटल्यान आनी देवा लागीं मागता की आमची पालखी येवच्या पयलीं तो प्रोजेक्ट जावपाचो. आणि ह्या मेडिकल कॅम्पाचो मॅक्स टू मॅक्स लोकांनी हे घेवपाचो ताचो फायदो घेवपाचो. आणि आमच्या देवस्थाना कडल्यान कितलो हेल्प जाय तो आमी सगळ्या लोकां खातीर करतले. संकल्प आमोणकर सर तसेच बीजेपीचे मेडिकल सेल मुरगांवचे आणि अर्बन हेल्थ सेंटर वास्को ह्या जोड पावलान हो कॅम्प आयोजित केल्लो आसा. मेडिकल कॅम्प हांगा बेसिकली ऑन द ओकेजन ऑफ आमचे प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हांचे बर्थडे खातीर. हो स्लोगन जो आसता तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार. सो बेसिकली हो कॅम्प आमी सगळ्यांकूच दवरलेलो आसता बट तेंच्यांनी फोकस बायलां खातीर चड केल्लो आसा. तेन्ना आमी म्हणटा द वुमन्स आर द बॅकबोन ऑफ द फॅमिली. सो आमचो जर फाटल्याचो कोणूच जर घट आसलो जाल्यार सगळे घट जातले. सो बेसिकली जेन्ना आमी चॅकअपाक वयता तेन्ना आमकां कितें आसलें जाल्यार आमी डायरेक्ट पयशे ते पेस्ट करता. पण हांगा जो कॅम्प आसलो स्क्रिनींग आसलो कितें आसा तुमकां डायबिटीज आसूं किंवा अनेमिया आसूं कितें आसा तें पयलींच तुमकां कळटा. सो तेन्ना हेची जनरल चॅकअप दोळ्याचे कितें इश्यू आसूं सो सगळ्यांनी हेचो मुरगांव पंचायत लोकांनी हेचो लाभ घेवचो. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार under the Seva Pagoda by the PM Narendra Modi. So we have organized a camp in the help of MLA of Gurgaon, Sir Sankalp Amonkar and our Lacey Vasco and under RMD Sarna. So today we will be giving a services of general examination where we will be doing a screening of DM, diabetes, hypertension, oral examination and breast examination and the cervical screening. Plus we will be doing a blood test wherein we will be checking hemoglobin,
and the sugar level. Also, we will be doing a ophthalm checkup, and also the counseling will be there about any adolescent health issues. And I request everybody, the people of Gurgaon, take a benefit of this. And also, we are planning to shift our R&D with these new premises, mostly by next. Thank you.